आमचो दिल्लीचो जो कार्यक्रम आसा तो कन्फर्म आसा। हांगाच्यान पयली बॅच 6 तारखेक भायर 5 तारखेच्यान भायर सरतली 5-6 किंवा जशें आमकां रेल्वे ट्रेन अवेलेबल करून दितली त्या प्रमाणे आमी 6 तारखेच्यान किंवा 5 तारखेच्यान सुरू करतले। 11, 12, 13 दिल्ली कार्यक्रम जातलो आणि त्या दिल्ली कार्यक्रमाक आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इन्क्लुडिंग शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, राहुल गांधी, मागीर आपाचो अरविंद केजरीवाल, शिवसेनेचो राऊत हांकां सगळ्यांक आमी आपयल्ले आसात। गोंयचे जे कोण राजकीय नेते आसात तांकांय आमी आमंत्रण दिल्लें आनी आमची अपेक्षा आसा की ते सगळे जाण त्या कार्यक्रमाक येतले आणि कार्यक्रम जो कितें आसा बरे भशेन क्लियर करतले। कितले लोक वचपाक तुमी? आमी 1000चे टार्गेट आमचे आसा। तिकेटी कितल्यो मेळटल्यो आता ऑलरेडी 500च्यो तिकेटी आमच्यो कन्फर्म आसात। बाकीच्यो तिकेटी कश्यो मेळटल्यो तेच्या प्रमाणे अवलंबून आसा। निधी कसो गोळा करप? निधी आमी ऑलरेडी सांगलेले आसा की वर्करांनी 1 डे कॉन्ट्रिब्युशन ऑलरेडी काढलेले आसात। 1 दिसाचो पगार सगळ्या वर्करांचो आणि 1 तारखेच्यान म्हापश्याच्यान आमी झोळी घेवन सगळे एरिया जे आसा मायनिंग बेल्ट आसात ते झोळी घेवन सगळे कडेन बसतले म्हणजे भोंवतले आणि थंयच्यान लोकांक कडेन मदत मागत ते लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी कलेक्ट करतले। सर आणि धारबांदोड्याचो कितें धारबांदोड्याचो प्रोग्राम म्हणजे जसो निधी आमी म्हापश्याच्यान गोळा करतले तसे 2 पार्ट करतले। एक पार्ट नॉर्थाच्यान सुरू जातलो म्हणजे म्हापश्याच्यान आणि दुसरो पार्ट जो आसा तो धारबांदोड्याच्यान केप्यां पर्यंत जातलो। आणि नितीन गडकरी येवपाक धारबांदोड्याक तेन्ना आमी ना लोक जे डिपेंडंट आसा ते डिसिजन घेतले कितें घेतले ते पळय पूण तांकां लोक तांकां विचारपाची तयारी करतले की तूं अमेंडमेंट करतलो की ना इतकें आमकां सांगा। जे आतां लोकसभेचें अधिवेशन जे जातलें पार्लमेंट सेशन जे जातलें त्या पार्लमेंट सेशनात तुमी अमेंडमेंट हाडटले की ना इतकें आमकां सांगा। हे लोक थंय ताका विचारपाक येतले हे इतलें आमकां इन्फॉर्मेशन आसा। आझाद मैदानाची मिटींग केन्ना परत आहा? आझाद मैदानाची मिटींग चड करून 4 तारखेक जातली कारण 3 तारखेक हें आसा 4 तारीख आसा पळय त्या दिसा चड करून आमी घेतले तुमकां कन्वे करतले केन्ना जातली। डिसेंबर न्ही? हय डिसेंबर। आणि दुसरें म्हणजे सर तुमी 13 तारीख केन्ना येवपाचे आहात पळय तुमकां कशें कळटलें की परत अमेंडमेंट हाडटा नाही एकदां कॅबिनेटांत मिटींग हें केलें कॅबिनेटात जर गेले तेंच्यांनी प्रपोजल केलें जाल्यार आणि आमचे एमपीज आसा 3 जाण ते क्लियर करतले कितें आसा ते। एकदां जर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी करतले म्हणून मागीर आमचो विशय काय ना। इवन आमी दिल्ली वयच्या पयलीं सुद्दां जर आमकां तेंच्यांनी सांगलें की बाबा ह्या पार्लमेंट सेशनाक आमकां तुमी करता म्हणून जाल्यार आमी खंय वयता आमकां दिल्ली वचपाची गरजच ना।